हांव पुता कडल्यान रियाज करून घेतालो. आज तेंच्या कडेन बरो स्वराभ्यास आसा. तेंच्या कडेन स्पर्धा करप म्हाका जमना. ते कितें म्हणटात तें म्हाका जायना. आयज हांव बेसूर गावंक लागलो जाल्यार ते सांगतात, डॅडी तूं बेसूर गाता हां. आज ते म्हाजे गुरू जालेत. ही उतरां वास्कोच्या चारी ब्रदर्सच्या बापायची. द्रिशल आणि ऋतिकेश हेच ते चारी ब्रदर्स. दोगांची धारवाडच्या डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुलात शिकपा खातीर निवड जाल्या. गोंयभर तांचें कौतुक चल्लां. गुरुदेव चारी, ताची घरकान्न गौरी आनी भुरगीं द्रिशल आनी ऋतिकेश ही फामील वास्को मांगोर हिल रावता. भजनांची आवड आशिल्लो गुरुदेव मेस्त काम करून पोट भरता. बापायचें भजन गायन आयकता आयकता द्रिशल ऋतिकेशाकय गायनाची रूच लागली. गोंयभरचे सर्तींनी वांटो घेवन दोगांयनी घरांत इनामां पुरस्कारांचो दोंगर उबो केला. दोगय वास्कोच्या षड्ज गंधार म्युझिक अकादमीत शिकतात. कामांतल्यान वेळ काडून बापूय गुरुदेव पुतांक रियाजाक घेवन बसता. यश आनी संघर्शाची काणी सांगता गुरुदेव चारी. अशें जावपाक जायना की आवय बापूय शिकयता अशें भुरग्यांक एक चॉयस आसता की ना तुमी थंयसरूच त्याच वाटेन वचा, अशें जावपाक जायना. पूण हांवें म्हाज्या भुरग्यांक चॉयस विचारलो, बाबा तुज्या मनान कितें करपाचें आसा, तुज्या मनान कितें करपाचें. म्हाज्या धाकट्या द्रुशलान सांगलें की डॅडी आपूण एस एस जालें की म्युझीक कॉलेजीन वयता. हांवें म्हाज्या व्हडल्या चेड्याक विचारलें, ऋतिकेशा तूं कितें करूं सोदता. ताणें म्हाका अशें म्हटलेलें की डॅडी आपलें एक मनान आसलें की हांगा गोंयान दोळ्यांचे दोतोर खूब कमी आसा कितें तातूंत आपूण एक इंट्रस्टेड असो आसा म्हणून. हांवें तेका सांगलें आमची परिस्थिती इतली ना, पण हांवें तेका डॅडीक सांगलें चल सर फुडें. मागीर तेका ते कांय ते कारणाचो तेका एडमिशन मेळूंक ना. पयशाणो अशें आसा की फुडलें कितें करतलो तेका कितें आसा एक फायनान्स बॅकींग जाय कितें हें म्हाजे कडेन सांग अशें शकचें ना. त्या शिवाय तूं म्युझिकानूच क्लियर कर कितें करपाचें आसा तें. म्युझिकानूच वच म्हटलें तेका म्हणून ताणें बी इच्छा दाखयली की डॅडी आपूण एक काम करता म्युझिकानूच आपूण कंटिन्यू करता करता असो ते योगायोग येयला. आर्ट एंड कल्चराच्यान म्हाका फोन आयलो की अशें एक स्कीम आसा की ह्या फावटी एक बरें एक इंटरनॅशनल लेवलीचेर एक 2 भुरग्यां आमी गोंयांतले सिलेक्ट करतले आनी धाडटले म्हणून अशें तेंच्यांनी म्हाका एक मॅसेज दिलो. हांव वचून तांकां मेळ्ळो. वचून कला अकादमीच्यान म्हाका तेणी आमोणकर म्हणटा ते आमचे तांच्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. आमी फॉर्म भरले, ऑडिशन जालें. ऑडिशनान आमचेच 2 जाण सिलेक्ट जाले ऑडिशनान आनी तांच्यांनी मागीर एक्स्ट्रा ऑडिशनान एक हितून दवरलें धारवाड 3 तारखेक. आमी धारवाड वचून जाल्यार थंयसरूच सिलेक्ट जाले. ते एक म्हाका खूब आनंद जालो. हांव तेंचे कडेन करून घेतालो डेली बसून तेंच्या कडेन आनी ती रियाज करून ते आयज बरे हेचेर आसात. आज ती बरी म्हणजे बरो तेंच्या कडेन आज स्वर अभ्यास आसा. कित्याक मेन म्हटल्यार सांगपाचें आमी भजनां शिकल्या, आमी अर्दे कुडेच आमचें जाल्लेलें आसा. पण आयज तांचे कडेन कंपिटिशन करपाक आमकां जायना. ते कितें म्हणटा तें आमचे कडेन जायना. हांवूच केन्ना असो अभंग म्हटलो तेच म्हाका म्हणटा डॅडी बेसूर हांव म्हणटा मागीर डॅडी बरें म्हाजें बेसूर बरें हांव करता सारकें. आयज तेच म्हाजे भुरगे गुरू जाल्ले आसात. डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुलांतले स्कॉलरशिपी खातीर देशभरच्यान 30 विद्यार्थ्यां मदीं द्रिशल आनी ऋतिकेशाची निवड जाल्या. थंय वचपाक कला अकादमीन तांकां मजत केल्या. देशांतल्या नामनेच्या गुरू कडल्यान तांकां मार्गदर्शन मेळटलें. द्रिशल आनी ऋतिकेशानय खूब शिकून मोठे जावपाचो हावेस उक्तायला. पळयात. डॅडी असो गावपाक रियाजीक बी बसतालो. आमी ते आयकपाक बसताले आनी आमकां तितून आमकां संगीताची आवड येयली. मागीर आमी मंदाताईच्या सर्जगंधा अकादमीन आमी शिकले शास्त्रीय संगीत. प्रदीप नायक सर हेचे कडेन. आनी म्हाका खूब इच्छा आसा की फुडलो गायक जावपाची. गोंय सरकारान जी आमकां संदी दिल्या तेजो आमी भरपूर लाभ घेतले आनी करियर घडोवन दाखयतले. आनी गोंयचें नांव केन्नाच सकयल येवपाक दिवचें ना. आनी जर आमकां फुडें आनीक शिकपाचो चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमी अवश्य शिकतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.